एलडी आणि एसटी कनेक्शनाचे अंडरग्राउंड केले उपरांत मडकय मतदारसंघात रस्त्याची कामां एप्रिल मेरेन पुराय जातली अशें आश्वासन वीजमंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलां। कवळे ते रामनाथी ह्या रस्त्याचे काम शिवरात्री उपरांत जातले अशी माहिती सुदीन ढवळीकरान बेरेस्तारा पाटणतळ वाठारांत डांबरीकरणाच्या उक्तावणा वेळार दिली। हे सहकार्य म्हाका लोकांनी केलां ते पळोवन म्हाका अभिमान दिसता की लोकांक सुद्दां ह्यो गोश्टी जाय आशिल्ल्यो आनी ह्यो गोश्टी करता आसतना आमकांय खूब आनंद जाता, कारण शेवट लोकांचो प्रोग्रेस योग्य प्रमाणे करप हें खरेंच मोठेपण आसा आनी तें मोठेपण सरपंच पंच जिल्हा पंचायत सदस्य आनी त्याच बरोबर दोनूय पंचायतीच्या बांदोडा आनी हांगा जे सगळे प्रेजेंट आसा, बांदोडा आनी कवळे पंचायतीच्या आजी माजी, कारण त्या वेळार म्हाजी सरपंच पंच आशिल्ले तेही आज हांगा आसा आनी तांची त्याच बरोबर सगळ्यांचो सपोर्ट हाका लागून हें सगळें जालें। येणाऱ्या 8 दिसांत सबंद वाठारांतले जे रोड आसा ते एलडी आनी एसटी कनेक्शनां अंडरग्राउंड केले नंतर तुमचें सगळें काम जातलें। त्या बद्दल दुबाव लोक काही विघ्नसंतोशी लोक कितें उलयत आसता ते फक्त आयकुपाचें, ह्या कानान आयकुपाचें त्या कानान सोडपाचें। आज म्हाका खूब आनंद जाता हें काम सद्या व्हडल्या वाठारांत आमी 2 खांब्याकडच्यान उणीर पर्यंत एलटी आनी एसटी कनेक्शनां जी उरली आमची अंडरग्राउंड तें काम चालू करतले आनी शिवरात्र जाले बरोबर रामनाथी जो वाठार आसा, रामनाथचो पुरतो कवळे टू रामनाथी हो वाठार आमी शिवरात्र जाले बरोबर घेतले, कारण शिवरात्रेच्या हातूंत थंय जात्रा आसता आनी त्या खातीर तितलोच कुडको सोडून पाठो टू उणीर आमी काम चालू करता, कारण थंय सिवरेज आसा। आमकां सगळें काम एप्रील पर्यंत सोंपोवन डांबरीकरण करपाचें आसा। तें पूर्ण जाले नंतर जो सगळो उणीर पर्यंत जो प्रॉब्लेम आसा तो सुटावो जातलो। ऑलरेडी गावडे ह्या वाठारांत कंप्लीट जालें, मडकय पंचायतींत कंप्लीट जालें, त्या नंतर पुणे पंचायतींत कंप्लीट जालें अंडरग्राउंड केबलींग, आनी त्या जें काम हॉटमिक्स काम आसा तें सगळें काम येणाऱ्या 15 दिसांत चालू जातलें। सगळीं टेंडरां रेडी आसा। हांव इतलेंच सांगता, तुमचें कॉपरेशन हो गांवाचो विकास हे